नमस्कार, हांव मनोज हळदणकर आणि आज जी आमची ग्रामसभा आसली त्या ग्रामसभेक आज बरेचशे इशू जे आमचे आज आम्ही डिस्कस केले आणि लोकांची उपस्थिती बरी आसली. सगळ्यात मेन इशू म्हणजे आमचो आसलो पळय तो आमच्या MRF शेडीचो जी अस्नोरा पंचायत बांदता त्या इशूचेर आमी डिस्कशन जालें, बरेच डिस्कशन जालें, गरमागरम डिस्कशन जालें, लोकांची बरो प्रतिसाद आसलो आणि आजपर्यंत जे आमकां डॉक्युमेंटेशन जे मेळ्ळा त्या प्रमाणे आमी आमच्या पंचायती मेंबर्स बरोबर आमी डिस्कस केले आणि पंचायत मेंबर्सांनी आमकां कॉन्फिडन्स दिलो की आमी खंय पर्यंत आमी आतां फुडले स्टेप कशे घेवपाचे पळय ते आमकां तेंच्यांनी सांगले. म्हणटून आमी ते स्टेप्स घेवन बाय लॉज कितें आसा पळय, बाय लॉ म्हणजे कायद्याच्या प्रमाणे कितें आसा पळय ते कडेन आमी मार्च करतले. दुसरो गजाल आसलो की आमचे हांगासर एक प्रपोजल घातला, कोमजातीन एक गॅजेट पब्लीश केला ते 25 सर्वे नंबरान की थंय एक मायक्रो इंडस्ट्री येता. तेन्ना ग्रामसभेक अशें रेजोल्युशन घेतला की जो पर्यंत थंय तो कन्सर्न कोण जो आसा पळय तो ओनर आनी कोमजात बसून थंय बाबा कसली इंडस्ट्री आसा, कितें आसा जें फायनल जावचें ना, तेका गांवांक कितें तेजो फायदो जातलो, गांवांक तेजे कितें लॉसीस जातले, जो पर्यंत आमी तें उलयना तो पर्यंत तेका आमी ऑब्जेक्शन आसतलें अशें आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घेतलेलें आसा. तिसऱ्या बाबतीन आमचे आनी एक जालें तें गार्बेजच्या बाबतींत. गार्बेज म्हणटात ती आमचो सगळ्या एक मेनस जाला व्हडलो सगळ्यान म्हणटा तसो की गार्बेजच्या बाबतींत आमी खूब जाण खूब एफर्ट्स घेवपाचे ट्राय करता. तशें आमकां एक बरो एक पंचायतीन सांगला की बाबा तेंच्यांनी खंय एक व्हेहिकलाक तेंच्यांनी ऑलरेडी अप्लाय केला. हांव गव्हर्मेंटा कडेन आमी सगळें फॉलोअप करपाचेंच उरला. प्रत्येक फावटी 6 म्हयने जाले, प्रत्येक येयल्ल्या ग्रामसभेक आमी ह्या गार्बेजचो इशू आमी डिस्कस करता. पण आतां सरपंचान सांगला की आमी एक व्हेहिकल रिकवरी जी आसता पळय ती व्हेहिकल घेवपाची, तितून ड्राय आनी वेट. ड्राय जर आमी ऑलरेडी करता पण वेट जो गार्बेज आसा पळय तो कलेक्ट करपाचो आनी ते आमी ते कलेक्ट करतले. तेज्या उपरांत लोकांकूय डस्टबीन जे आसा पळय ते डस्टबीन दितले म्हणून तेंच्यांनी गार्बेजच्या बाबतींत हो इशू आमी सध्या तरी रिजॉल्व केला. आणि मागीर फुडले सुवातेर आमी गेले ते लोकांनी आपापले प्रश्न मांडले आणि एक आसलो तो टेनंट व्हेरिफिकेशन जे आसले ते टेनंट व्हेरिफिकेशनाचे आमी इशू काडलो आणि टेनंट व्हेरिफिकेशन जेणे कोणी हे केला म्हणजे भाड्याक दवरल्या तेंच्यांनी पोलीस व्हेरिफिकेशन त्या मनशांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करपाचें कंपल्शन केला. आणि वॉर्ड मेंबर्स जे प्रत्येक वॉर्ड मेंबर्स आसात, 7 वॉर्ड मेंबर्स आसात तेंच्यांनी पंचायतीच्या दृश्टीक हाडून दिवचे. तशेंच आपल्या शेजाऱ्याक जर कोण भाड्याक रावल्ले आसात तुमकां जर कितें तर संशयास्पद दिसता कोणाचें जाल्यार ते पंचायतीन येवन नोट करपाचें, तांकां पंचायतीन येवन सांगपाचें की बाबा अमको अमको मनीस कोण येयला तेंचें पोलीस व्हेरिफिकेशन आसा काय ना तें चॅक करा म्हणून. म्हणजे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी लोकांनी घेवचे पडटले आनी शेजारचे बाबा कोण रावता ही म्हणजे एक्चुअली विजिलंट रावचे पडटले लोकांनी. हें आमी हांगासर आयज रेजोल्युशन घेतलां. म्हजें नांव विद्याधर अर्जुन भगत. आयज आमचे हांगा ग्रामसभा आसली आनी ते ग्रामसभेन एक पॉयंट आसलो म्हणजे तो एजेंडा आसलो म्हणजे तातूंत बायोडायवर्सिटीची जी आमची एक कमिटी आहा. आमी बायोडायवर्सिटी कमिटी ही म्हाका दिसता खूब पयलीं काडूंक जाय आसली खरी, पूण एक तर पंचायतीन आमकां पयलीं कांय सांगलें ना हाचे बद्दल कांय, जावं जे सेक्रेटरी आसता तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलें ना की बाबा बायोडायवर्सिटी कमिटी काडपाक जाय जावं तेचे अंडर कितें करपाक जाय अशें म्हणून. पूण जेन्ना आमी एक तांचो एक असो कोर्स आसलो त्या कोर्साक आमी गेले, हांव आनी हेमंत कांबळे त्या कोर्साक गेल्ले, तेन्ना आमकां सांगलें की बायोडायवर्सिटीच्या अंडर आमी हांगासर ही जी आमची जे नैसर्गीक जे कितें आहा ते सगळें सांबाळपाचें, जावं तळयो बायो कितें आसा जावं हेर कितें आमची ही जीवनसृश्टी जी कितें आसा ती सांबाळपा खातीर बायोडायवर्सिटीचो खूब व्हडलो तातूंत हात आसा. आनी आमकां तेचे बरोबर आमी येयले आनी आमी आमच्या हांगा सगळ्या बाकी ग्रामसभेन सांगलें अशें आसा. त्या वेळार ती मागीर तेंच्यांनी जी कमिटी आहा ते पयलीं म्हाका फक्त चेअरमॅन म्हणून अपॉयंट केलो आनी हेमंत कांबळे हो मेंबर म्हणून आसलो. आमी दोगूच थंय गेले. त्या वेळार तांणी सांगलें की आमी तुमी अशी एक कमिटी काडात आनी तुमकां मेंबर घेयात आनी ते मेंबरा भितर एक सेक्रेटरी आसूंक जाय. एक्चुली तो पंचायत सेक्रेटरी आसूंक जाय जाल्यार तेच्या लेवलाचो पडटलो एक सेक्रेटरी आसूंक जाय अशें आमकां ताणें सांगलें. त्या प्रमाणे आमी मागीर सेक्रेटरी डिस्कशनूय केलें. पूण हांगा कितें जाता प्रत्येक फावटी पळयता आमी 2-2-3-3 म्हयन्यांनी आमचे सेक्रेटरी बदलत आसतात म्हणून आमचें तें काम मागीर थंय पेंडींग उरलें, जालेंच ना. पूण आतां तशें आमी आतां रेजोल्युशन घेतलां की तसोच कोण गांवांतलो त्या सेक्रेटरीच्या लेवलाचो सॅलरीच्या लेवलाचो कोण आमी एक असो अपॉयंट करपाचो आनी तेच्या अंडर मागीर हे आमी फुडें काम करपाचें. आतां मेन पळोवंक गेल्यार हांगासर आमचे जे हातून जो कितलेशेच बांयो आसात, कितलेशेच तळयो आसात, जावं कितलेशेच आनी हेर हे आसा
थंय आमकां अशें साफसफाई जावं त्यो आमकां राखून दवरपा खातीर आमकां काम करचें पडटलें. तशें आमी सगळ्या मेंबरांक सांगलेलें आसा आनी आतां आमचे सगळे मेंबर रेडी जाल्ले आसा. आनी तशें पळोवंक गेल्यार आमी जेन्ना पंचायतीन फायंड आवट केलें तेतून आमकां कळ्ळें की 2019 पासून आमकां हे बायोडायवर्सिटीचो फंड येता जावं ते पयशे येता कितें कितें कार्यक्रम करपाक. पण हांगा पंचायतीन कोणाक कांयच तिची खबर नासल्या कारणान तो प्रोग्राम जालोच ना जावं तांच्यांनी एक्टिविटीज कांय केल्योच ना. पूण आमी आतां तांकां सांगलां की आमकां तुमी कितें डिटेल्स कितें आसा ते दियात, फंड कितें आसा दियात. आमी कितें अशें इको सेन्सिटीव जावं म्हणजे अशें नेचराक जें कितें आसा तेचेर आमी कितें कार्यक्रम करून लोकांक सगळ्यांक एकठांय हाडून आमचो गांव राखपाक आमी प्रयत्न करतले. हांव हेमंत कांबळी. आयज सिरसयची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभा बरे भशेन जाली आनी थोडोसो जो विशय आसलो तो म्हणजे चड हायलायट जालो तो कॉन्ट्रॅक्टाचो, म्हणजे जी टेंडरां काडली कटींग बुशींग आनी रिसिल्डींग, परत मोसुंडेचे टेंडर आसले आनी तळ्याचे टेंडर आसले. आयज पर्यंत कितें जातालें की सदांच हे मेंबर खंयच्या तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्या नांवान रिसिल्डींग आनी कटींग बुशींग करताले. हें तुमकां फाटल्या फावटी ह्या गोकुळासानूय सांगलेलें आसतलें आनी ते सगळ्यांक खबर आसा. आनी हे मेंबर जेन्ना हे गटराचे किंवा कटींग बुशिंगाचें काम करताले तेन्ना एक प्रकारचो एक त्यांचो बिझनस चाललो. आनी आयज हे फावटी तांकां आमी तो हें करूंक दिवंक ना. आमी विलेजा तर्फे एक कॉन्ट्रॅक्टराक फुडें काडलो, सतीश चोडणकर ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक फुडें काडून आमी तो वेवस्थीत आयज अंदू हँडल केलो आनी ते पद्दतीन काम करून घेतलें. पण हेका ती बिलां पेंडींग दवरपाची आसली. हेका कारण हेंचो तो बिझनसाक व्यत्यय येयलो, हेंच्या बिझनस करपाक हेंकां मेळना म्हणून हेंच्यांनी खो घालपाचो प्रयत्न केलो आनी ती बिलां जी RA बील मागलेलें ते RA बिलाक हेंच्यांनी कोणीच एकट्यानूय सिग्नेचर मारूंक ना आनी परत तळ्याचेर ऑब्जेक्शन घालपाक लायले. अशा पद्दतीन वेगवेगळे, कारण तळ्यावाल्याचे तशें ऑब्जेक्शन कांय नासलें, तेणी फक्त तळये पुरते आपलें रिसिल्डींग कर म्हणून सांगलेलें. पण हे लोकांक मिसगायड करतात आनी लोकांक दाखयतात की आनी थंयसर हाडून बोर्ड मारलो की जशें कितें हेंकां पळय इतलो हो कॉन्ट्रॅक्टर हे कॉन्ट्रॅक्ट 2 लाखांक घेतलेलो आनी आतां थंयसर काम जावंक ना. पण तें काम आमचें अजून कंप्लीट जावंक ना हें आमी सांगलेलें, कारण ते तळयेचें रिसिल्डींग सद्या उदक भरल्या कारणान ते करूं शकना. पूण हो मिसगायड करता, लोकांक सगळ्यांक फटोवपाक सोदता आनी लोकांक दाखयता की हें आपुणूच कामां करता. म्हणजे अशा पद्दतीन तो सगळे कॉन्ट्रॅक्ट आपूण घेतालो आनी आपूण काम करतालो. हें काम करूंक मेळोंक ना म्हणून आयज एक प्रकारचो थंयसर ती गरमागरमीची चर्चा जाली. आयज सगळे फुड्यान तो एक्सपोज जालो, सगळ्या लोकांक कळ्ळें की ही कामां तो कशी करतालो. पण आयज